गोंयांत आशिल्ली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार खासा कायदो हाडटले. फाटल्या साबार वर्सां सावन गोंयांत बेकायदेशीर घरां आसात. तांकां आमी अचकीत मोडूंक शकना. ह्या घरांक कायदेशीर कशें करूं येता, तांकां वांटोवपाक कशें शकता हे विशीं सध्या सरकार यत्न करता. कांय दिसांनीच सरकार हो प्रस्न सुटावो करतले अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. तशेंच दाबोळी फनल झोनांत येवपी घरां मोडप समा जायना. नौदळान हे विशीं पुनर्विचार करपाची गरज आसा अशें मत पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी व्यक्त केलां. आख्खे गोंयांत हांव पंचायत मिनिस्टर आसले कारणान मोर दॅन 25,000 घरां तुमी जे म्हणटा इल्लीगल आहा, ही आमी 25,000 घरां जी गेले 35, 30, 40 वर्सां आसा आमी डेमोलिश करपाचे. आज कितें जालां, हांव सपोज तुजेर एगेन्स्ट आहा, हांव तुजेर एक कंप्लेन दर्ज करता आनी ती अल्टिमेटली ऑथॉरिटीज एक्शन घेयना. कित्याक हाऊ कॅन यू डेमोलिश 30-40 year old हाऊसेस वीच रिकॉर्ड इज दे वॉटर उदक घेतलेले ते आसा, लायट घेतलेले ते रिकॉर्ड आहा, पंचायत टॅक्स भरता ते आसा, बट इट इज इल्लीगल इन सर्टन सेन्सीस. आज पुसान आसा ती घरां उरपा जाय आनी फुडारा एकूय इल्लीगल घर येवपा जायना आनी तेका लागून इट हॅज टू कायदो बदलपा जाय सो दॅट नोबडी कॅन बिल्ड. हितून 80% आमचे गोंयकार आसा, ओन्ली 20% गोडी मायग्रंट म्हणटा ते, आनी मायग्रंट म्हणटा ते तेंचे आतां सेकंड जनरेशन हांगा रावता. दुखीची गजाल जावन आसा, नेवी जे तांकां 3 meter परमिशन दिल्ले हायटाचे 1+1 8 वर्सां जाले तेंचे घर आसले, तेंचे ओन लँड ते, आनी तेणी बांदलेले, सगळी परमिशन आसा. सडनली आता ते सांगता की यू हॅव टू बिल्ड ओनली विथ 1.5 meter. कॅन अ पर्सन बिल्ड फॉर 1.5 meter अँड लिव्ह इन दॅट हाऊस? तुम्ही म्हाका सांगा. अँड समथिंग वॉट वॉज एक्झिस्टिंग फॉर 8 years. नेवी हॅज टू डू अ रीथिंक ऑन अँड डू अ रिसर्वे ऑफ द एंटायर थिंग. इन द सेम विसिनिटी म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, इन द सेम विसिनिटी बिल्डिंग आसा विथ हायर मीन्स विथ मोर हायट. हाऊ इज इट दॅट नेवी हॅज अलाउड दॅट? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.